मेगेल ಬಗ್ಗೆ तुमका सांगता जाल्यारी हांव एक न्यूज अँकर हे लॉकडाऊन निमित्त आमगेल तसल प्राणी वैरी विंगड प्राणी वैरी आमगेले संबंधिका चालवैरी कशी एफेक्ट जाला म्हणून सांगून घेत तसले एक अवकाश दिलेले हे कोंकणी टीव्ही तांका हांव मस्त कृतज्ञते सांगता असा कोंकणी टीव्ही तर्फेन हांव तुमगेले गिनिमगून घेवची कसन म्हळ्यारी तुम्ही आनीकय तांगेल चॅनल सबस्क्राईब करनी जाल्यारी आत्ते वचून सबस्क्राईब करा ती म्याव ए ती तुमका मत आपण हरता असा एकेका प्राण्यांक कशी फील जाता अशी हे लॉकडाऊन म्हणून पळया हे तुम्ही पळयता असा नवे हे एक बिझी रोड केन्नाय हांगा मस्त व्हेकल भोंवचे आता लॉकडाऊन निमित्त एक व्हेकल वरे भोंवताना जाल्यारी हे रोडार पळयाची कितले जण बिझी मीटिंग करता आसाची आम्ही तांगेले गी वचून निमगोया तांकां कसन फील जाता असा म्हणून नमस्कार मामा तुमगे नाव सांगा ती तुमका हे लॉकडाऊन निमित्त कशी फील जाता असा तुम्ही सकड रोडार येवन कसन मीटिंग करता आसाची म्हण आमकां कितें सांगेत वे मिगेल नाव डॉगी म्हण सांगून हे रोडांतू इतले दिवस मस्त व्हेकल्स पुरो वता आशिल्ले आमगेले कितली रिलेटिव्स हे व्हेकलान आड येवंक न्हू मेल्लेल बरें आसा मात्र अत्त पळयल्यार खंयचे एक व्हेकल ना मनुष्य बरें दिसना हे मनुष्य आतांनी पुरो खंय चमकलें ती म्हणून आमकां येवचन सुरू जाला ताजे बग्गे डिस्कशन चलता सांगा हे मनशां आतांनी आमी पुरो स्ट्रे डॉग्स म्हूण सांगून आमकां मस्त निकृश्ट करून पळोवचें आता तांगेल्यान तू कोणी तरी रोड ॲक्सिडेंट जावन मेल्ला रे तांणी पुरो केस घालता ती हिट अँड रन म्हणून सांगून सांगता ती आतां आमगेल्यान कसन करता आमी मेगेले कितली रिलेटिव्स अशींची हिट अँड रन जाल्ले हांव कसो करता आतां आमी मरे जीव नवे आमगेले जिवाक मोलच ना हांवें होय म्हाका अर्थ जाता तुम्ही सांगचे रे सम्मा कसला म्हळ्यारी मेगेल संबंधिकांनी वरे कितली पण तशीची रोड ॲक्सिडेंटान तू गेली ती आनी कसन फील जाता असं तुमका आमी हे मनशालांगी कसन एक्सपेक्ट करचें एक्चुअली कसन ना आमकां आस्ती नाका अंतस्त नाका कसन नाका खाली आमकां एक शीत एक कसन खावच्याक घाल्ल्यार पुरो आशिल्लें त्या घालच्याक तांणी म्हापशे मुखार पळयत आशिल्लें तितले दिवस जाल्यारय हंतू केलो मनुष्य मस्त चांग काम करता आसा ती हे लॉकडावना टायमार आमकां पुरा आहार दिता आसा ती तांकां देव बरें करूं म्हूण हांव मागूंक येता आसा ओ थंय पळया आतां कशी जाला पळय मनशाल परिस्थिती फुडें आमकां एक आगळ शीत घाली म्हूण सांगल्यार हांणी आमकां मारचें आशिल्लें आतां परिस्थिती कशी जाला पळय तांणी शित्ता घोस करत घरा दाखून भायर येवचें तशें वरें ना पेट्ट खाता आसा ती जाल्यारय हांव मागूंक घेवचें कसन म्हळ्यार ताका सकी एक कायले आयला न्हय आतां कोरोना म्हूण सांगून हें जालें तितलो गी हें प्रपंचा दाखून दूर वचो म्हूण हांव मागूंक येता सर जायत धन्यवाद तुमगेले ओपिनियन सांगिल्लेक एची आता हांव तुमकां आमगेले संबंधिका लागीं आपण व्हरता आसा तांकां कशी फील जाता म्हणून पळया हांगा एक दोन मायो उलोवंक येता आसा ती कसन उलयता आसा ती तांकां कोविड लॉकडावना निमित्त कसन एफेक्ट जाला म्हणून पळया ए मिटकी तुगेले दनिया ना तुका झळकी तो हाण गेला की गो ना रे चुटकी फुडें सकड ती मार्केटा वचून म्हाका व्हडलो जळके हाण घालता आशिल्ली आतां 2 वर्सां जावची आयली ती म्हणून हांव जळके खायनाशी कसन की ते मोबायलांत वतून घेवन बसता कसन की फूड हाडटा पेट फूड म्हूण हाण घालून घालता म्हाका कसन की कितले खाल्ले रे ते बदे जळके खाल्ले म्हण ते जाता वे होय गो म्हाका बरें तशींची म्हगेले दनियान कसन की तें ऑनलायन फूड ऑर्डर करचें म्हाका तें कसने पोट भरतना तांणी दोग जणांनी उलोवंक घेतना कळ्ळें न्हय तुमकां हांव आनी कसले क्वेश्चन निमगुच्या गती ना की म्हणून तांगेले उतरान तूं कळटा तांकां लॉकडावन कशी फील जाता आसा म्हणून येया तुमकां आनी कडेन आपण व्हरता हांगा बसलें की न्हय तांकां हे कोरोना निमित्त कसलेपणी एफेक्ट जाला की कसन तांगेले समस्या म्हूण निमगोया फुडें आमी सकड रोडार भोंवता वतना व्हेकल्स बरो मस्त हॉर्न घालचे आशिल्ले आतां पळय एक व्हेकल बरें ना आमी मातशें सकल करून न्हू भोंवचें न्हय आमकां गद्दे खंयचें रोड खंयचें म्हणून कळना तांणी हॉर्न घाल मागीर कळचें आमी रोडार आसा ती म्हूण सांगून
आणि एक विषय सांगा, तांणी कितले हॉर्न घालो आमगेले हे इतलो व्हड देह घेवन आमकां फास्ट रोड क्रॉस करच्याक जातला. तुमगे फ्रेंड्स सकड ग्रुप राबले ती तुम्ही कसं क्लीन ते रोडार आसाची. आणि कसं करचे आता गंमत नव्हे आमकां पुरा रोडान तुम्ही गेले राज्य खंयचे व्हेकल्स ना कितले वेळ दोवका री बसत कसा दोवका री करत. अयो हम कसं जाता असा रुक्का वैरस कशी लहाननी पुरा हंग रोडार येऊन बसली ती कसं लाग म्हणून निमगोया. त्या तो कोरोना निमित्त लॉकडाऊन केला म्हणून तुमचं कडांग काय गोत असा. तुम्ही हे पुरा रोडार येऊन बसून कसं करता असा सांगा. कसं स्ट्राईक जेवण करता असा की. आणि कसं करचे हे मनुष्यानं आमगेले रोग गीक पुरा कट्ट कर घेनो बिल्डिंग रोड त्या हे म्हणून सांगून पुरा बांधून घेतला. आम्ही खंय वच्चे रूख कसल्यार नाही ऑक्सिजन असूचे रूख ना जाल मागीर त्यांच्यात ऑक्सिजन पुरा सिलिंडरांतू horchigosकर लाईन रबल्यान काय मनुष्य पुरा खंयची परिस्थिती आयला पळा त्यांची कसान म्हणून पळोवन वचा म्हणून सांगून आम्ही पुरा आयलींची. आणि लॉकडाऊन निमित्त कसं इफेक्ट म्हणून सांगला रे फूड सगळे टुरिस्ट जाताना पुरा येत आशिल्ल्यान ते आयल त्यातनं आमकां पुरा केलो फूड गिड्ड पुरा घालचे आशिल्लें. आता लॉकडाऊन जालें मागीर खंयचे टुरिस्ट येनांचे तशें जावन आमकां कसं खावच्याक मेळटा ना. तुमका कसन कष्ट करता असा म्हणून आमकां दिलशिल्याक धन्यवाद येता. तुम्ही पळयल ना मा त्या मांकडांक कशी फील जातास म्हणून येया ती आम्ही नेक्स्ट एनिमलाला घेवच्या तांकां कशी फील जातास म्हणून पळया. अयो कसन जाता सांगा आमगेल तसं जारलांना मात्र हांव रात्री भोवंची म्हणले केल्या हे मनुष्य तांणी मरे रात्री पुराय बसून काम करचे तशें लागू आणि आम्ही फुल्ले म्हणते भोवून गेलो फुड्डा वैरे बैसून आणि वच्चे जायना मग. नाही मारया तुमची सांगत हे मनुष्याने हे नमुने रात सगळं वर्क फ्रॉम होम पुरा केला रे एक जरलं वरे मुल्ले दाखवून बाहेर या ना तशें आसतना आमकां फूड खंय दाखवून मेळचे मारया. अशी सकट जाल्यार आमगेले तसं सोकण्यांक भारी कश्ट मारया. पळयल नव्हे तुम्ही तांणी कसन उरलोवन घेता आसाच म्हणून दೊಡ್ಡ प्राण्यांक मात्र न्ही सಣ್ಣ सಣ್ಣ प्राण्यांक रे अशी कष्ट जातास की म्हणून. हो हांगा पळया की हे चित्तरच तुम कसं म्हण सांगता न्हय हांव कसं न्ही चड सांगच्या गरजे ना. आत्ता मनुष्यांक कळचें पुरो जू आनी तशेल प्राण्यांक कशी फील जाता असा म्हणून. हो हांगा पळया की हो मास्क घालून बसला कसं लाग म्हणून गोया. आता ते कसं की रोग आयला नव्हे त्याच्या निमित्त खंय पळयला रे मनुष्य तोंडात हे एक घाल घेनो भोवच्या इतले दिवस फ्री भोवंत आशिल्ल्यान ते आमकां कसं नाही दिसानी आत्ता चिकेची ऑड दिसता. तशें जावन सेफ्टी घोस्कर हांव रे मास्क घालून घेवचें म्हणून निर्धार केला. तुम्ही वरे घालून घेया म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता सर. ये लग येऊ नका मारे चिके दूर दूर राब ते कसं की रोग आयला काय नव्हे आता चिके सामाजिक अंतर मेंटेन कर. पळयल नव्हे तुम्ही आमगेले हे प्राण्यांक पुरा कशी फील जातास म्हणून तुम्ही वरे मास्क घालून घेयाती सामाजिक अंतर मेंटेन कराती आणि आता लॉकडाऊन रिलीज केला म्हणून एकाएकी भायर येवचे पुरा कर नाका ती तुमगेल जाग्रते रे तुम्ही वराची. पळयल नव्हे तुम्ही प्राण्यांक पुरा कशी फील जाता असा म्हणून आमगेल म्हणजे तांणी वरे एक जीव न्हय हे एक जस्ट सॅम्पल अशींची आणखी विंगड सुमार प्राणींक कसन फील जातास म्हणून आमकां योचने करच्याक वरे साध्य ना. ह्या व्हिडिओ एंटरटेनमेंटा खातीर नाही प्राण्यांक वरे कशी फील जाता म्हूण दाखोवचे एक सान प्रयत्न आमगेले. हे आमगेले सान प्रयत्न तुमकां इश्ट जाल्ले आसल्यार हे व्हिडिओ लायक कराची तशींची तुमगेले फ्रेंड्सांक पुरा शेअर कराची आणि कोण कोण कोंकणी टीव्ही सबस्क्रायब करनी की तांणी पुरा सबस्क्रायब कराची. तुमगेले कसं अभिप्राय आशिल्ले आसल्यार कमेंट सेक्शनांत घालाची. नेक्स्ट व्हिडिओन तूं मेळटा की